सोमाराय पावसाचो रेड अलर्ट। आयतारा सकाळ सावन गोंयभर सुरू जाल्लो उटंगार सोमाराय दीसभर चालूच। वता वता थंय रस्ते बुट्टीन फूग मारून झाडां पालसणां कोसळप चालूच। कितलेशेच कडेन रस्ते खचले। उजो पालोवपी दळाक 165 कॉल। 24 वरांत 10 इंच पावस। सिजनल पावस 60 इंचार पावलो। मंगळारा सध्या तरी पावसाचो ऑरेंज अलर्ट। गोंयांत आजूय उटंगार। राती सावन आजून पावसाचो नेट आसा तस्सो। राती पेडण्या म्हाखाजन आनी पोरासकाडे रस्त्यार पालसाण कोसळ्ळे। ट्राफिक डायवर्ट करपाचें पडलें। गंडूक रातच्या वेळार घडिल्ल्यान गाडये बऱ्यान साल्वार। करंजळे राती वाऱ्याच्या नेटान शेड पडली। डॉग लेबर बऱ्यान साल्वार। रायबंदरार पावसाचें उदक वाडिल्ल्यान दुकानांनी पावले। लोकांचो स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर फोग। कामां सारकी जावन आशिल्ल्यान उदक साठटा म्हूण लोकांचो दावो। पणजे कांय कडेन बरेंच उदक साठलां। कांय कडेन रस्ते खचपाक चालूच आसात। साश्टीतूय पावसाचो नेट। वेन्ना जावं नुवें हांगासर रस्ते उदकान बुडल्यात। शेतांय बी उदकान बुडोवन आसात। लोकांनी शेतां रोयलेलीं आतां ती सारकी उदकान 2-3 दीस जाले उदकान बुडोवन आसात। वेन्ना पोरयेपाट हांगासर पिनो फॅमिली हाच्या घरात 2 सायल पडले आनी तांचे स्टिलाचे रूफटॉप डॅमेज जाला। तशेंच आमी पयला वेस्टर्न बायपास फातोर्डा एरियांत हाजेरूय पासून रस्त्यार उदक येवपाची सुरवात जाल्या। उसगांव गांवकरवाड्यार फोंडेच्यान वाळपय वचपी रस्तो खचलो देखून येरादारी बंद केल्या। वेर्णा लोटले महामार्गाचेर पालसण कोसळ्ळां। खांडेपारचे सप्तकोटेश्वराचें देवूळ उदकापोंदा गेलां। गिरी वाठारांत रस्त्यार उदक आयिल्ल्यान येरादारी विस्कळीत जाल्या। कालवी पेड्डे वाठारांतले रस्ते उदकापोंदा गेल्यात। बोरयेच्यान बेतोड्या वताना लागपी बायपासाचेर हालींच बांदलेली संरक्षण वणत कोसळ्ळी। आतां हें तें काम पळयल्यार आमकां गॅरंटीच ना। खंयसर कशें प्रोजेक्ट कितली खंयचे एरियेचे कोसळटले आमकां विश्वासूच ना। गव्हर्मेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता कितें बऱ्यांतले बरें कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाचें जेणे करून अशें गव्हर्मेंटाचेर आमी टॅक्स पेयरांचे पयशे वेस्ट वचूंक जायना। हें पळयल्यार जाल्यार सगळें लूज जाल्ली आसा माती आनी केन्नाय कोसळूंक शकता। हे जे तांच्यांनी रिटेनिंग वॉल काडला पळय ताका म्हाका दिसता तेंच्यांनी स्टील बरोबर यूज करूं ना आनी ते लेवल येवना। ते जे लेवल सकयल आसल्या कारणान फिलींग वयर जाला आनी काल जो पावस पडला पळय हातून उदक गेलां आनी तें कोसळ्ळां। गांवडोंगरी खोतीगांव वाठारांत शेतांनी उदक गेल्ल्यान सगळें शेत इबाडलां असो भंय थंयच्या शेतकाऱ्यांनी उक्तायला। फाटल्या 24 वरांनी उजो पालोवपी दळान 165 फोनांक जापो दिल्यात। हातूंतले चडशे फोन हे झाड घर आणि वणत कोसळ्ळ्या म्हण आयल्यात अशें कळटा। कालच्यान आज पेरेन आमकां टोटल 165 कॉल्स आयली। तितूंतली आमकां ऑल ओवर गोवा आमी वाळपय ऑल नॉर्थ सावथ आनी सेंट्रल झोन म्हणल्यार आमचे सगळे ऑल टुगेदर 17 फायर स्टेशनां आहा। 17 फायर स्टेशना कडल्यान आमी इन्फॉर्मेशन घेतिल्ल्या प्रमाणे टोटल 170 कॉलां जाल्लीं आहा आनी तितूंतली आमी सगळीं अटेंड करून आनी आमी तांकां ती अटेंड करून ती झाडां म्हण हावजीस कॉलॅप्स मागीर कंपाउंड वॉल कॉलॅप्स बीन कॉलॅप्स जाल्ली असली कॉलां आमी सगळीं करून क्लियर केल्ली आहा आनी सगळ्यांचे आमी प्राण वाचयल्लो आहा आनी तेंची डॅमेजीस आमी नोट केल्ली आहा पूण ती टोटल एस्टिमेट अजून तेचो काडूना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।